मातशें डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. उलयता पलवलच्यान म्हज्या डॅडीक म्हाजो डॅडी 43 इयर्स तेजी या तेका 4-5 दीस जाले फाटल्या भुजानसून फुडल्या काळजा पर्यंत दुखता अशें आनी तेका डायबिटीज आसा. म्हणजे आसा 2 वर्सां जाली डायबिटीज तेजी कंट्रोलान आसा म्हणजे मातशें 1-2 पॉयंट फुडें वयता. काम कितें करता? कितें जाता ते सजेशन कितें तुमचें? काम कितें करता? हॅलो. तो टेलिफोन एक्सचेंज भायर भोंवता. हॅलो. एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ताणें विचारला. दुसरें म्हणजे आय वॉन्ट यू टू एड्रेस दीस इशू इन द एज फार एज बिकॉज डायबेटीक हो एक शब्द ताणें वापरला. म्हणजे म्हाका दिसता की ह्याच हो क्वेश्चन धरून तुमी थोडेंसो मातशें इलॅबोरेट सांगचें. ओके. ह्या पयलो तो प्रश्न घेवया की 47 इयर ओल्ड म्हणजे चड जाणटो मनीस न्ही. बरोबर. सेकंड डायबिटीज आसा पण कंट्रोलान आसा. हय. पण इतलें आसून सुद्दां ताका छातीन फाटल्यान आनी फुडल्यान दुखता. बरोबर. हो प्रॉब्लेम हार्टाचो आसपास शकता आसपास शकना. बरोबर. तर डायबिटीज असल्या कारणान फक्त एक स्ट्रेस टेस्ट करपाची. समजा जर स्ट्रेस टेस्ट बरी आसा नॉर्मल आसा तर नथिंग टू वरी. बरोबर. चड करून प्रॉब्लेम नासतलो. पण डायबिटीज असल्या कारणान इवन इफ इट इज अंडर कंट्रोल एक स्ट्रेस टेस्ट करून घेतलेली बरी. बरोबर. दुसरो प्रॉब्लेम इज फॉरगेटिंग आय एम नॉट नाव रिफरिंग टू दीस पर्टिक्युलर पेशंट डायबिटीज इन जनरल. की डायबिटीज पेशंट आसता तांकां टिपिकल सिम्पटम्स जे आसता ते येवपाक शकता. नाल्यार केन्ना केन्ना तांकां सायलंट अटॅक सुद्दां येवपाक शकता. ताका लागून म्हाका अशें दिसता की जे डायबिटीक पेशंट आसा तांकां जरी कांय त्रास नासलो तरी वर्षान एक फावटी तांणी हार्टाची, किडनीची आनी डोळ्याची तपासणी करपाक जाय. ओके. डोळ्याची तपासणी द डॉक्टर ऑफ्थॉल्मॉलॉजिस्ट विल टेक केअर. किडनीची तपासणी म्हटल्यार एक युरीन टेस्ट आनी एक ब्लड टेस्ट क्रिएटिनिन म्हणून. आणि हार्टाची म्हटल्यार ॲटलिस्ट ECG आनी इफ रिक्वायर्ड अ स्ट्रेस टेस्ट. बरोबर. मागीर दीस वील म्हणजे क्लॅरिफाय लॉट ऑफ डाउट्स जे डायबिटीक आसता तांच्या मनातले बरेचशे प्रश्न सॉल्व जाले आसता. मागीर डॉक्टर एक प्रश्न घेवया. हॅलो. हॅलो. हांव मिसेस नायक फोर्डच्यान उलयतां. म्हजी आई 60 वर्सांची आहा. तिका मातशें न्ही चल छातीन दुखतालें म्हणून आमी डॉक्टरा कडेन व्हेल्लें. तिका ECG चेंजीस मेळ्ळे. सो शी स्टार्टेड ऑन इकोस्पिरीन क्लोपिटामिन. नाव शी इज फीलिंग ओके. तिका एंजिओग्राफी करपाक लायला. सो म्हाका विचारपाक जाय तिका ब्लॉक आसतलो काय ना. म्हाका डॉक्टर ताणें प्रश्न म्हणजे म्हाका एंड सारको कळूंक ना पण आय प्रिज्यूम की तुमकां म्हणजे हाव यू म्हणजे मे बी दॅट शी ऑल्सो आस्क दॅट एंजिओग्राफी केल्या पण कितें कळटा म्हाका सारकें कळूंक ना बट प्रश्न मातसो इनकम्प्लीट आसलो. बरोबर. तो आतां आमी अशें करया की दीस लेडी ही 60 वर्सांची लेडी हू इज ऑलरेडी ऑन एस्पिरीन एंड नो हू इज तिका चल्ल्यार छातीन दुखता. छातीन त्रास जाता. दुखता अशें छातीन त्रास जाता. हाचो अर्थ कितें तिका हार्टाचो प्रॉब्लेम आसपाक शकता आनी हाय चान्सीस इट कूड बी हार्ट प्रॉब्लेम. आतां हिचो ECG काडल्यार हार्टाचो प्रॉब्लेम आसा अशें तिणें म्हटलें आनी मागीर तो फोन डिस्कनेक्ट जालो. सो वी डोंट नो आफ्टर दॅट. जर ECGचेर हार्टाचो प्रॉब्लेम असो आसा ताचो अर्थ असो की स्ट्रेस टेस्ट करपाची गरज ना. कारण वॉट एवर इज क्लियर. तिणें मेडिसीन घेवपाकूच जाय. नो डावट अबाउट इट. पण 60 वर्सां आनी पेन असल्या कारणान एक स्ट्रेस टेस्ट करपाची. एस्पेशली कित्याक कारण ECGचेर प्रॉब्लेम आसा. करेक्ट. इवन विदाउट स्ट्रेस. एक एंजिओग्राफी करपाची. तातूंत जर समजा मायल्ड प्रॉब्लेम आसलो जाल्यार एंजिओप्लास्टी बायपास सर्जरी करपाची गरज ना. बरोबर. समजा तातूंत एक छोटी शीर अशें एंजिओग्राफीन आली की एक छोटी शीर आसा तातूंत ब्लॉक आसा आनी ताका लागून तिका त्रास जाता तर एंजिओप्लास्टी आनी ऑपरेशन करपाची गरजूच ना. बरोबर. मेडिसीन दिवनूच बरी जातली. आमी एक विसरता सगळे पेशंटूय विसरता आनी डॉक्टरूय विसरता की मेडिसीन इज ऑल्सो अ ट्रीटमेंट. बरोबर. एंजिओप्लास्टी आणि बायपास सर्जरी इज नॉट ओनली ट्रीटमेंट. नॉट ओनली ट्रीटमेंट. करेक्ट. मेडिसीन इज ऑल्सो द ट्रीटमेंट. बरोबर. अँड फॉलोईंग प्रिव्हेन्शन इज ऑल्सो अ ट्रीटमेंट. बरोबर. करेक्ट. मातशें डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. माझ्या मिस्टराची एज 35 न्हू आणि त्याची एंजिओग्राफी आणि एंजिओप्लास्टी दोन्ही केल्या. त्याचे सध्या आता म्हणजे डेली हात मुय येतात, पाय दुखतात. कित्याक लागून ते? आता 35 वर्षाचो आसा त्याची एंजिओप्लास्टी केल्या म्हणजे ताका हार्टाचो प्रॉब्लेम आसा. बरोबर. पण एंजिओप्लास्टी केल्या म्हटल्यार हार्टाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. आता हात पाय मुय येता हाचो आनी हार्टाचो काय संबंध ना. बरोबर. इट मे बी समथींग एल्स. बरोबर. आनी कितें तरी प्रॉब्लेम आसपाक शकता. तर
असो विदाउट नोईंग द डिटेल व्हेरी डिफिकल्ट टू कमेंट. पण चड करून हार्टाचो प्रॉब्लेम न्ही. हार्टाचो प्रॉब्लेम याचो सॉल्व जाला. आनी कितें तरी प्रॉब्लेम आसता, केन्ना केन्ना मेडिसीन सायड इफेक्ट सुद्दां जावपाक शकता आनी ताका लागून सुद्दां आसपाक शकता. तो डॉक्टर एक्झामीन करून सांगू शकता एखादी न्यूरोपॅथी किंवा आणि कितें तरी अशें कितें असू शकता. नथिंग सिरियस. नथिंग सिरियस. बरोबर. पण डॉक्टर आम्ही एक प्रश्न घेऊया. हॅलो हॅलो हॅलो, प्रश्न विचारात. दोतोर हांव नारायण कुर्तरकार, नारायण बाब प्रश्न विचारात. फोंड्यासून. हय विचारात, प्रश्न विचारात. म्हाका न्ही हॉजकिन्स जाल्ले 86 आनी रिलॅप्स जाले 91. पयलीं म्हाका कोप म्हणटा ती दिल्लें आनी मागीर ABVD दिलें. पयल्या फावटी रेडियोथेरपी जाल्ली आनी मागीर 97 म्हाका डायबिटीस आनी कोलेस्ट्रॉल सांपडलें. विचारात. लास्ट चवथी कडेन म्हाजी एंजिओग्राफी जाली आनी सद्या हांव हाजेर आसा ते ट्रिटमेंटाचेर. वारफारीन बी तसलें घेता. भितर म्हाजे शिराची डायमिटर चड कमी जाले आसतली. प्रश्न कितें आसा तुमचो? तेच विचार जाय. नाही कितें विचारता तुमी? कितें विचार? म्हणजे हार्टाचे हार्ट फंक्शन कशें आसा. एंजिओग्राफी जाल्ली पूण एंजिओप्लास्टी करूना. नाही डॉक्टरान एंजिओप्लास्टी करपाक जाय म्हणून सांगिल्ली ना, ट्रिटमेंट दिलो. अच्छा. ताका मेडिसीन दिला याचो अर्थ असो की ताका व्हडले काय ब्लॉक बी ना. बरोबर. आनी मेडिसीन दिवन बरो जातलो. करेक्ट. ताणें जी इन्फॉर्मेशन दिल्या ती सामकी इनकम्प्लीट आसा इन्फॉर्मेशन. आनी पयलींचो त्याचो प्रॉब्लेम जो आसा तो म्हाका अजून समजूंक ना. आय हॅव नॉट अंडरस्टूड. आनी ताणें म्हटलें की रेडियोथेरपी दिल्या बी. म्हणजे हॉजकिन लिम्फोमा बी आशिल्लो अशें दिसता. म्हणजे दिसता. सो आय डोंट नो अबाउट इट. पण समजा एंजिओग्राफी करतकूच ताका सांगलें मेडिसीन चालू दवर मीन्स ताचें हार्ट फंक्शन बरें आसतलें. बरोबर. आनी काळजी करपाची गरज ना. म्हाका सांग डॉक्टर की सर्वसामान्य जो आतां गोंयचो मनीस, कारण आयच्या ह्या कार्यावळीक खुबशे लोक आमचे आतुरतेन पळयतात की येदो व्हडलो एमिनंट कार्डिओलॉजिस्ट आमकां ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमचे कडेन संवाद सादपाक मेळटा. पण कितें आसा अनफॉर्च्युनेटली सगळ्यांचेच फोन लागले ना. सगळ्याच लोकांच्या मदीं मनान इच्छा आसून सुद्दां दे मे नॉट सक्सिडेड इन कम्युनिकेटींग विथ यू. म्हाका सांगा की जे गोंयचे मनीस सर्वसामान्यपणे एज अ प्रिवेंटीव मेजर फॉर हार्ट म्हणजे किंवा आपलें हृदय बरें निरोगी दवरपा खातीर वॉट यू वूड एडवायज? निरोगी हृदय निरोगी दवरपा खातीर हांवें ऑलरेडी सांगलां. हय मागीर टेक होम मेसेज अशें समजुया. टेक होम मेसेज इज a proper diet in moderation. Everything in moderation is okay. Yeah. Once you do excess, then the problems start. बरोबर. Weight control by doing an exercise regularly. Yeah. No smoking. That is not even moderation. बरोबर. म्हणजे सिगरेट किंवा खंयच्याच पद्धतीच्या माध्यमांतल्यान ओडप ना किंवा त्याचे सेवन करप ना. करेक्ट. आणि गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज अँड ब्लड प्रेशर आणि सुखा समाधान रावचे. मोस्ट इम्पॉर्टंट. बरोबर. म्हणजे जशें म्हणटा की गुंतता हृदय, म्हणजे हे जे हृदय जे आसा ते बऱ्या कामांनी गुंतून उरचे. बरे विचार आपल्या मनान जितून त्याचा जो पॉझिटिव्ह इफेक्ट आसा तो तुमच्या हृदयाचेर जातलो आनी यू विल हॅव अ गुड हेल्दी लायफ एज वेल एज हेल्दी हार्ट. हो जो डॉक्टरांचो मेसेज आसा तो म्हाका दिसता की आमचे जे पळोवपी लोक आसात ते सगळे जाण अंमलान हाडपाचो प्रामाणीक प्रयत्न करतले. कारण आमचे जे आज एक कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड जाला, नॉट ओन्ली कॉम्पिटिशन, म्हणजे प्रत्येक कडेन वचत ते लोकांचे म्हणजे अरे तुरे म्हणजे इट इज व्हेरी सॅड स्टोरी की कितले फावटी लोकांक देवळान सुद्दां झगडी जाता. म्हणजे अध्यात्मीक लोक आसा थंय चड झगडी जाता. इट इज व्हेरी सॅड स्टोरी. म्हणजे हांव सदांच म्हणटा की अध्यात्मीक जाग्यार जर तुका मनाक शांती मेळना शेवटी शांत कितें वचप, किंवा त्यापेक्षा एक जो सगळ्या एकमेकांचो सुसंवाद घडून येवचो की सगळ्या लोकांच्या मध्ये एक बरेपण निर्माण जावचें, ह्या खातीर प्रत्येकान प्रामाणीक प्रयत्न करात. प्रत्येकान मन लावन आनी आपल्या हृदयातल्यान जो आमी सदां म्हणटा की हृदयास्थ ईश्वर, त्या ईश्वराक स्मरून जर आमचे सगळे नित्य व्यवहार बरे सुखासमाधान दवरले जाल्यार म्हाका दिसता बरेचशे हार्ट प्रॉब्लेम्स आमी कंट्रोल करूं शकतले. अशें हांव न्हय, डॉक्टर खानोलकर सांगता हें सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट. कारण आमचो एक प्रामाणीक प्रयत्न आसता की हॅलो डॉक्टर ह्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत एक मेसेज वचचो, लोकांक माहिती मेळची. त्याच प्रमाणे लोकांक तांचे जे दिसपट्ट्या जिणेंतले जे किंवा खंयच्याय दुयेंसाचे जे प्रश्न आसात तांची माहिती मेळची. सो दॅट आनी म्हाका दिसता ही जी मोख आसा ती आमची पुराय जावपाच्या मार्गार आसा. आय डोंट से दॅट वी हॅव सक्सिडेड टोटली. पण बरेचशे हरशी आमचो प्रोग्राम हो जैतिवंत जाता. डॉक्टर तुमी मुजरत वेळ काडून, बिकॉज आय नो यू हॅव व्हेरी बिझी शेड्यूल. तुमी हांगा बसल्यात मे बी कोणाचो गोल्डन पिरियड्स आमी कदाचित वापरता आसतले. ही जाणीव मनान दवरून काळजांसान देव बरें करूं. आनी तशेंच हे सगळे जे आमचे प्रेक्षक आसात पळयतात तांच्या वतीने हांव तुमचे उपकार आठयतां. काळजांसान देव बरें करूं. दुसरे फावटी आमचे बरोबर आसतले डायटिशियन, म्हणजे
जो तुमचो आहार आसा म्हणजे डायबेटीक मनशान कितें खावचें, प्रेशर आशिल्ल्या मनशान कितें खावची, ही फळां खावची का ती फळां खावची न्हय, किंवा असे जे प्रश्न आसतले ते तुम्ही मुजरत विचारात. कारण आमचे बरोबर असलेले क्लिनिकल डायटिशियन नीना फिगरेडो ह्यो ज्यो डायटिशियन आसात तेन्ना तुमचे प्रश्न तयार दवरात दुसऱ्या वेळा खातीर. तो म्हणसर तुमकां सगळ्यांक काळजान सावन देव बरें करूं. नमस्कार.